कारापूर सरवण पंचायतीच्या शिमेचेर ही कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसा। कोयराच्या समस्येन बेजारिल्ल्या लोकांनी रस्त्याचेर देवून वाठार नितळ केल्लो। थळावी पंचायत सहकार्य करिना देखून दिवचल पालिकेची मजत घेतिल्ली। ताचे उपरांत कोयराची समस्या जाल्ली, मात पावसा पयलीं परत कोयराच्या समस्येन तकली वयर काडिल्ली। थळाव्या तरणाट्यांनी रस्त्याचेर देवून वाठार नितळ केल्लो, मात आता भर पावसांत रस्त्या कुशीक प्लास्टिका सयत खाद्यपदार्थ आणि हेर कोयर साचला। या रस्त्याचेर रातच्या वेळार काळखाचो फायदो घेवन कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात। भिरांकूळ दुयेंसां पातळचे पयलीं सरकारान हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी आसा। आणि आयज आमी हांगा परत एकदा येयला वाटेदेव रोलिंग मिला कडेन। लास्ट टायम आमी तुमी पळयता आसतले हांगा आमी कोयर हो सगळो साफ केल्लो हांगातलो, आनी सगळे म्युनिसिपालिटीन आमकां हेल्प केल्ली, रियाज बेगान हेल्प केल्लो। JCB हाडून आमी स्वता भरून ट्रकान हांगाच्यान कचरो साफ केल्लो। तसो आतां जर तुमी पळयत जाल्यार तेच्यान डबल कचरो जाल्लो। आमी लोकांक बी रिक्वेस्ट केल्ले आनी आमचे पंचायतीक बी रिक्वेस्ट केल्ली की मातशें तुमी जाता तितले बेगीन हेजें कितें तरी सोल्युशन काडा म्हणून, कित्याक पावस लागीं पावतलो। पावसाचे पयलीं आमी हे साफ केल्ले। आतां पावसान तुमी पळया हांगा आनी कितलो कचरो जाला तो, आनी हितून लोकांक डेंगू जावंक शकता, मलेरिया जावंक शकता। आनी हांगाच्यान ल्हान भुरगे स्कुलाचे वयता तेन्ना बी सांगिल्लें हांवें, तांकां कितें जालें, तांकां बिमारी जाली जाल्यार कोण तांचो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो। ताका लागून आमी आनी हांगा लायट ना, काळाक पडटा। रातच्या टायमाक हांगा येवन लोक उडोवन वयता। आमी इतली मेहनत करून आमकां आयज दुख्ख दिसता की इतली मेहनत करून आमी आमच्या हातीन कचरो भरून गाडयेन घालून गेल्लो, तरी ते लोक हांगा येवन कचरो परत तसोच उडयता। चलपाक मेळना। आतां कोण लोक चलता, भुरगे वयता इस्कॉलच्यान, इतके घाणी मारता, कोण आनी सेंटरच्यान वयता मागीर भुरगे हांगाच्यान, आनी गाडी बी हांगा खूब रोड कंजस्टेड आसा म्हणून आमी सगळो हांगा खंय लागीं जाला सगळो एकटो। आनी तुमी पळोवंक शकता लोक सगळे वाट्यार पावला तो खंय आपलो कुत्रे गोरवां बी कितें, आनी हांगा कुत्रे आनी रोडार हाडून जाय। हांगा गोरवां एक प्लास्टीक खाता, आनी रातचे हांगा गोरवांय बसता, आनी इतके लायट हांगा नासल्या कारणान इतके गोरवां हांगा बसता। हांगा एक्सिडंट जाता एवरी टायम। हांगा रातचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसता कितके फावटी। आमी कितके जाणां हांगा उकडला पडलेले भुरग्यांक बी हांगा रातचे। मातशें हांव पंचायतीक रिक्वेस्ट आहा हांगा लायटीक मातशें घालपाचें आनी एक कॅमेरा मातशें एक अरेंजमेंट करपाचो। सरपंचा कडेन आमची एक रिक्वेस्ट आहा मातशें लायटीचें आनी हांगा कचऱ्याचें कितें तरी करपाचें आसा म्हणून। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।